गांवचो सरपंच ह्या नात्यान पंचायतीच्या वतीन मास्टर प्लॅनाची मागणी करात अशें गोंयच्या एक्टिविस्टांनी ओल्ड गोवा पंचायती कडेन मागला। जाल्यार अजून मेरेन सरकारान पंचायतींक विश्वासात घेवंक ना। देखून ओल्ड गोवा खातीर मास्टर प्लॅन करात आनी पंचायतींक बरोबर घेवन तो करात पंचायतीन सरकारा कडेन मागला। नव्या IPB प्रकल्पाकय पंचायतीन विरोध केला। ओल्ड गोवा IPB प्रोजेक्ट येता हाजे आदी ह्या वाठारांतल्या बेकायदेशीर बंगल्यांच्या विरोधात गोंयभरच्या एक्टिविस्टांनी आंदोलन केल्ले। विरोध अजूनय निवलो ना। नवे प्रकल्प येतात। गरज नाशिल्ले सगळे प्रोजेक्ट सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या पवित्र वाठारांत कित्याक येतात सोशल एक्टिविस्टांनी विचारला। कोयराचे प्रोजेक्ट ओल्ड गोवात, सांजाव सापळेत ओल्ड गोवात, इल्लीगल बंगलो ओल्ड गोवात आनी आतां IPB प्रोजेक्ट ओल्ड गोवात। बॉयलिंग पॉयंटाची वाट पळोवं नाकात। आयकात तांची शिटकावणी। मास्टर प्लॅन बेसिकली इज व्हॉट इज द स्टेट पयली कितें आहलें एज अ स्टेटस, व्हॉट इज द हिस्ट्री बिहायंड दीस प्लेस, व्हॉट इज द प्रेजेंट स्टेटस आनी हाव यू आर गोइंग टू यूज दीस इन द फ्युचर। हे डेव्हलपमेंट कितें आहा तो तकलेन घेवन वो फ्रीज करचो पडटा, ही एरिया फ्रीज करची पडटा। वो ह्या प्लॅना प्रमाणेच फुडलो डेव्हलपमेंट जातलो। हो आज प्लॅन ना म्हणून हे नाका जाल्ल्यो सगळ्यो भानगड्यो हांगा जाता। मास्टर प्लॅन केल्या उपरांत आर्किओलॉजिकल मॉन्युमेंट्स प्रोटेक्शन पळय एक्ट आहा आनी जितले पळय देशाचे कायदे आहा ते जर लागू केले एज इन दॅट मास्टर प्लॅन जाल्यार हें कोण कांय करूंक शकचो ना। म्हणून आय हॅव डिमांडेड अगेन that there has to be a master plan. This was the scope of my discussion with the sarpanch. पंचायत आणि ओल्ड गोवाचे अशें म्हणणें आसा की मास्टर प्लॅन इज अ मस्ट फॉर ओल्ड गोवा। कित्याक हांगासर ज्यो आमच्यो हेरिटेज सायट आसा, हेरिटेज सायटी प्रमाणे हांगासर मास्टर प्लॅन मस्ट आसात। कारण कित्याक हांगासर पयलोच तो प्लॅन जालो जाल्यार ते प्रमाणे फुडले कडेन आमचे कडेन कॉन्फिडन्सान घेवन तें सगळें जावंक जायें। पूण एनीवे फुडाराक जर आतां मास्टर प्लॅन तयार करता जाल्यार आमी पंचायत सगळे मेळोन सगळे हे करून मास्टर प्लॅन करपाची गरज आसा। कितें पळय तो प्रोजेक्ट येयला तुमी सांगलें की 5 तारीख उपरांत मागीर तुमी सबमीट करतले म्हळ्यार तुमी पंचायत ऑब्जेक्शन केलां तुमी सारकें? हय, एक्चुली आयज आमी टायपिंगेक लायला ते करपाक लायला। आयज कॉलेज जाल्यार फाल्यां करतले। दक्षिण गोंयांतय नेटान ह्या नव्या प्रकल्पाच्या विरोधात सयांची मोहीम सुरू जाल्या। तांकां राजकीय पक्षांनी तेंको दिला। आयकात तांचो निश्चेव। Why all unnecessary, not needed projects? Why they are surrounded around Saint Francis Xavierच्या त्या पवित्र जाग्यार सगळे सदांय म्हणला is there a big master plan to destroy the sanctity of Saint Francis Xavier? आमचो गोंयचो सायब कोचऱ्याचे प्रोजेक्ट ओल्ड गोवान, सांजाव सांपेद्रू ओल्ड गोवान, इल्लीगल बंगलो ओल्ड गोवान, हेलिपॅड ओल्ड गोवान आनी आतां हे IPB प्रोजेक्ट्स ओल्ड गोवान। खूंय चलता आमी? वेर आर वी गोईंग? वेन द होल ऑफ गोवा इज डिसअपॉयंटेड, सॅड because that illegal bungalow is still standing high in spite of being totally illegal आणि ते थंड जावंकूच ना। तुम्ही आता आनीक हाडून आनीक प्रोजेक्ट्स हाडटात थिंगा। दिस इज वॉट हॅज टू स्टॉप। देर वील बी अ बॉयलिंग पॉयंट। डोंट वेट फॉर द बॉयलिंग पॉयंट। And we Goans are all in one say, we say we don't want any projects around San Francis Xavierच्या पवित्र जाग्यार। IPB म्हणून जें काडलां आहा तें एक शॉर्टकट मेथड रॉंग आहा तें कितें करपाक आनी ह्या शॉर्टकट मेथडान IPB थ्रू हे हो प्रोजेक्ट काडपाक जाता इन द वीच इज इवन इन द बफर झोन। एक हेरिटेज सायट जालेंच तेजे भायर बफर झोन आहा तितून हाडपाक जाता। And all these things are promoted by the government. It is very clear because they want to sort of bulldoze through. Things जे जाय तें करपाक बुलडोज करपाक सोदता सो दॅट IPBंतल्यान हाडलें जाल्यार पंचायताकूय रोल ना, कोणाकूय हें मेळना ऑब्जेक्शन्स मांडपाक। सो हें सांगपाक म्हळ्यार गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड एक रॉंग चलता आनी हें जावपाक जायना। हे आनी मुखार व्हरचें न्ही, कित्याक गोंयच्या जनतेक हें नाका आनी जेन्ना जनतेक नाका आसता तेन्ना सरकारान म्हाका दिसता जबरदस्ती करप। सो म्हजो डिमांड आसा सरकारा कडेन की तांणी जाता तितले बेगीन हे प्रोजेक्ट कॅन्सल करचो। आज इन सॉलिडॅरिटी टू शो टू संस्थेन आज
सिग्नेचर कॅम्पेन जी केल्या थंय आमी काँग्रेस पक्षातर्फे आमी आमचो सपोर्ट दाखोवपाक हाजीर जाले. सपोर्ट करपाक एक्शन कमिटी आहा, ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी. ऑलरेडी थिंगा न्ही इलिगल बंगल्याचे केस झगडटात. इलिगल बंगला येयला आतां हेरिटेज झोनाक कितलेच म्हयने जाले तेजी केस चलोवन मुखार येता. आतां आनीक एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वेअर मिटर हे रिसॉर्ट सो हिंगा येवपाक नाका म्हणून आमचो ताका फूल सपोर्ट आनी हांव प्रपोज करता. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन हो विशय विस्कटावन सांगलो. आयकात. We are doing this signature campaign. People have to come, write out their names, address, phone number, and sign. Basically, this is to object to the IBP project of laterite resort of Ella, Old Goa in survey number 89. Old Goa हे आर्किओलॉजिकल हितून पडटा आनी तितूंत 7 मायज मॉन्युमेंट्स आसात, चर्चीज आसात आनी तसले हितून झोनींग एरियाक तुका कांय करपाक अलावड ना. पयले म्हणटा तो इल्लिगल बंगलो आयला आनी तो देखून काडपाक सरकाराक त्रास जावपाक बिकॉज सरकाराक पयलीं आपलो इंट्रस्ट आपले जे BJPचे ते स्पोक पर्सनान जो बंगलो बांदिल्लो आसा तो तांकां काडपाक नाका, तांचो इगो थंय हट जाता. बट दे आर नॉट लुकींग एट दॅट इट इज अ हेरिटेज सायट. वर्ल्ड वायड टुरिस्ट कम देर. नोबडी इज सपोज टू डू एनीथिंग आनी हितूंत आमी प्रपोज केला की द प्रोजेक्ट कम्स विदीन द 100 meters ऑफ द स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट साइट ऑफ द माउथ टेम्पल not conforming to the zoning and areas, heritage areas, inadequate access of road. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप तुयेकार, जवार बर्वे आनी संगीता ओली.